म्हादयचेर सध्या लोकांबरोबर आमदार मंत्र्यांची जागृती चल्ल्या। सोमारा विधानसभा संकुलात खासा लेक्चर जाल्ले। 40 आमदारां सयत आदले आमदार मंत्र्यांक खासदारांकय आमंत्रण पाविल्ले, मात पावले 40तले 7 जाण। आयतारा म्हादयचे सायट इन्स्पेक्शन जाले, थंय आनीक 2 गळ्ळे। 40तले 4च। सभापती उपसभापतीक म्हूण तूं चुकच ना। उरलो एक प्रसाद गांवकार आनी आमदार आदली पर्यावरण मंत्री अलिना। दिस इज व्हेरी बॅड, म्हणजे एकदम अत्यंत वायट स्थिती जी आसा ही कळसा नदीची जाल्ली आसा। कळसा नदीचे ओरिजिनल उदकाचो फ्लो हो कंप्लिटली नश्ट जाल्लो आसा। गोंयच्या दृश्टीन ही धोक्याची घंटा आसा। बट खरें म्हणजे कर्नाटकचे लोक ज्या पद्दतीन उठोन पेटल्या पळय न्ही रे, त्या पद्दतीन गोंयच्या लोकांन उठून पेटोवंक जाय। कारण गोंयकार आनी गोंयकारपणां म्हटली म्हणून जावची ना। गोंयकार आनी गोंयकारपणां सगळें अस्मिताय जर आमी शाबूत दवरतले आसत जाल्यार ती अस्मिताय शाबूत दवरपा खातीर म्हादय नदीचें उदक जें आसा हें गोंयांत येवप अत्यंत गरजेचें आसा। तेन्नाच गोंयकारपण उरतलें आनी तेन्नाच खरी अस्मिताय जी आसा पळय न्हू ही जिती उरतली अशें म्हाका दिसता। गोंयकारांक सगळ्यांक एक कडेन मेळून ह्या मादयेच्या विशयाचेर जावं ते सावथ जावं नॉर्थाचे सगळे गोंयकारांक एक कडेन मेळून ह्याच्या विशयाचेर आमकां विचार करपाक जाय। विचार करपा नंतर ते झगडून आमी ते करून घेवपाक जाय। ट्रिब्युनलान जी केस चालू आहा, केस चालू आसतना कर्नाटकाच्या सरकारान WRD डिपार्टमेंटान जे हिंगा वायलेशन केल्लें आहा तितून सत्य आसा। ट्रिब्युनलाचे जज बसून खूद येवन पळयत जाल्यार ते शॉक जातले की हे जे काम इतले मोठ्या प्रमाणान केल्लें आहा हे रिवर फ्लोचे बेजन केल्लें आहा। एक समिती काडपाक जाय, एक कमिटी आनी हिंगासर हाडून तेणी चॅक करपाक जाय। हो विषय आसा तो विधानसभेन हाडपाक जाय आनी विधानसभेन कॉलिंग अटेन्शन घालून ह्या विशयाचेर जर चर्चा केली, कर्नाटकाच्या तुलनेन आमचे जे लोक आसा ते ह्या विशयाचेर खूब स्लो पद्दतीन जागृत जाल्ले आसा। आमचो रिपोर्टर कणकुंबी गेल्ले कडेन थंयच्या कांय लोकां कडेन उलयलो। थंयच्या लोकांकूय कळसा बंडोरा प्रकल्प जाल्लो नाका। आमकां हे कामा पासून गांवच्या लोकांनी रोजगार सुद्दां मेळोंक ना। आमच्यो जमनी सगळ्यो गेल्यो, तांकां तुटपुंजी कांय तरी मेळ्ळे थोडे फार, आनी ह्या प्रकल्प पासून आमकां कांय फायदो ना आमचो। आनी ह्या प्रकल्प पासून उलट्यान करून म्हणजे ह्या जे उदक व्हरता म्हणटा न्ही तुमकां पिवपाक, ते तुमकां हे करतात खंय कोण आसूर 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 गोवामध्ये काय इथं तुम्ही कसं जाणून दे। चलो चल रे सोड आसो सोड सोड तो ताका दिवन दितलो। तरच आमकां हेजोच जालो रे, खंयचो ह्यो आमकां कॅनल जाल्या पासून आमी पाणी बंद जाला। पाणी बंद जाला म्हणजे घर बांदोवचो बंद जाला। पयलीं तुमी शेत बी करताले? शेत आमचे हे पुरे शेतच न्ही आमचे, ते दिसता हे पुरे सगळे शेत ते गेले कॅनलातच गेले न्हू। अशे कितके जाण शेतकार सांगा? हे काय तरी म्हाका दिसता 40 लोक असत। 40 लोक म्हणजे कोणाकूच आता उदक ना? ना ना ना। आणि हो कॅनल बांदल्यार तुमकां कितें फायदो आसता? आमकां कांयच फायदो ना। ह्यो कॅनल जाल्या पासून आमकां लुकसाण। तो कोणा खातीर फायदो आसा? ह्यो फायदो आतां खालती गेलो। पण तुमचो ताका विरोध आसा? आमचो खूब विरोध आसलो पण ते आयकूंक तयार ना न्हू। दुसरे वाटेन कर्नाटकान नेट धरला। कर्नाटकाक इलेक्शनाचे वारे व्हांवता आसतना बोवाळात म्हादयचे उदक पदरात पडले म्हूण कर्नाटकान सर्वपक्षीय पावण्यार लॉबिंग सुरू केलां। पर्रीकराची तयारी आसल्यार ताचे बरोबरूय चर्चा करपाची तयारी सिद्धरामय्यान दाखयली। BJP म्हणटा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनला मुखार आसतना प्रधानमंत्र्यान मदीं पडप बरोबर जावचें ना। BJPन वेगळी भुमिका घेतिल्ल्यान बसका फिसकटली खरी, मात प्रधानमंत्र्याक मदीं घालपाचे कर्नाटकात नेटान यत्न चल्ल्यात इतले खरे। आणि जुने सचिवालया कडेन आमचे बाकीचे सगळे पूर्ण गोंयचे जे कोण ह्या यात्रेचे जे येवपी आसात ते सगळे जुने सचिवालया कडेन येवन ताची एक पणजेन फेरी जातली तसो एक कार्यक्रम ठरलेलो आसा। 4 ते 5 पर्यंत पैदल यात्रा जातली रथा बरोबर, आणि 5 आमच्या आझाद मैदानाचेर सभा जातली आणि थंयसर ह्या यात्रेचो समारोप जातलो। म्युझिक वॉरियर्सान आयतारा मडगांव ओपिनियन पोल स्क्वेरार म्युझिकल विरोध केलो। आमची मदय आमकां जाय, आमची आवय आमकां जाय, आमची आवय आमकां जाय। गोंयकारांचो श्वास रे म्हादय, मंडळीचो प्राण रे म्हादय, अस्तित्वाचे गोंयकारा सादय। या सरकारान गोंयचेर एक व्हडलें संकट हाडलां। मदीं म्हणटा उदक दिवया म्हादयचें, मदीं म्हणटा ना, परते म्हणटा दिवया। सगळेंच इलेक्शन
कर्नाटकान जे इलेक्शन जावपाचें आहा ताका लागून सगळेच पॉलिटिकल जे मास्टर दिल्लीच्यान सांगतात जे डमरू हालयतात तसो हांगा नासता. कालच एका भाजपाच्या खासदारान सांगला कित तरी चाळून घालपाचे प्रयत्न करतात गोंयान लोकांक. विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार सांबाळा म्हणून. गोंयकार कोण म्हणटा विवा पोर्तुगाल? आम्ही विवा कार्निवाल म्हणटा, विवा शिगमो म्हणटा, सगळे म्हणटात, पण विवा पोर्तुगाल कोण म्हणना? आमकां गोंयचो मोग आसा. बेश्टेच खंय तरी हांचे कडेन कसलेच मुद्दे ना, कसलेच इश्यू ना. ह्या सरकारा कडेन कसलेच हे ना. नेगेटिव्ह जायच आहा लोकां मुखार दिसान दीस, म्हणून एक कित तरी नवो मुद्दो हाडप, लोकां मदीं फूट घालप. आमच्या गोंयान जी शांतिकाय आसा, हिंदू भाव आसा, क्रिस्तांव भाव आसा, सगळे एकवटान रावतात, मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करप हे भाजपावाले. आनी काल एक नवो कित तरी एक तांणी हे तयार केला, विवा पोर्तुगाल म्हणप ना म्हणून. हांव कापस्ताद आसल्यार ताका सांगता जाय ते करून नाका. हांव म्हणटा विवा पोर्तुगाल. म्हाका गोंयचो मोग आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.